पणजेच्यान मार्सेल सांखळे वाळपय ह्या रस्त्यान वचपी बशी सांजेच्या वेळार नेमान आसनात। एक दीस आसता जाल्यार एक दीस आसनात। हे खातीर लोक बरेच तिडकल्यात। कामावेल्यान सुट्टकीच लोकांक घरा वचपाची धांवपळ आसता। बशी वेळार नाशिल्ल्यान वरांची वरां ह्या लोकांक बस स्टँडार रावचें पडटा। कांय लोकांक भितरल्या गांवांत वचपाचें आसतात ती रातच्या वेळार उसरां पावतात। समस्या समजून घेवन हो प्रश्न जाता तितके बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या। वाळपयच्यो बशी सारक्यो बस स्टँडार 5:15ची आसता न्ही केन्ना आसना। एक दीस आसता एक दीस ना असो प्रॉब्लेम जाता आमकां। हय वाळपयच्या लोकांचो चड म्हाका तुरतुरे दिसता। आमचे हांव समज विड्डे पावतलें सांखळे विड्डे हांव आसा तेन्ना हांव रोखडें पावतलें म्हाका खंयचीय बस मेळटली। पूण हे लोकांची बावड्यांचे कितल्यांक घरा पावपाचें। हांव बायलां आमी केन्ना तरी घरा बेगीन पावली जाल्यार एक कितें तरी भुरग्यांक घालतली करून ना अशा दिसता न्ही। हांगा आतां बस स्टँडार आमी 6:30 मेरेन उरली 6 मेरेन उरले कितल्यांक घरा पावतली। आमी आतां 5-10 मिनटां येता जाल्या आनी येयल्या। 5ची बस ना परत 5:15ची बस ना। 2 बसी येवना। थंय गेले तेंच्यांनी सांगलें आतां फोन करता म्हणून सांगलें। तांकां ड्रायव्हर आनी कंडक्टर अपाय आसा आनी ती बस आसा म्हणून फोन करता म्हटल्यार फोन करूं ना। आतां आमी कितें करपाचें पळय लोक पब्लीक कितलो आसा पळय ताका सांगलें हांव व्हिडिओ काडून तुका धाडूंक परवरी का म्हणून विचारलें हांवें। तो सांगता नाका गे धाडूं नाका आपूण बस धाडटा म्हणून आतां 5:30 जाली अजून बस पळय येयना।